नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. काळजाचेर उपचारांक गोंय टॉपार. आता फोकस कॅन्सर ट्रीटमेंटाचेर. जीएमसी बरोबर टाटा मेमोरियलाची कबलात. भलायकी मंत्री म्हणटा मेडिकल स्टाफान संवेदनशील जावचें. गोंयांत ऑपरेशन सुरक्षा बाल शोषण कायद्या सकयल उत्तर दक्षिण गोंयांत मेळून 5 जाणांक धरले. सायबर क्रायम पुलीस, क्रायम ब्रांच, गोंय पुलिसेची एकठांय कारवाय. सेगीत उटंगरा उपरांत पावसाचो विसव. सप्तका उपरांत सूर्यदर्शन. रेडाचो जालो येलो अलर्ट. गोंयचे वेधशाळेचो अदमास. पावस 100 इंचाच्या हुमऱ्यार. आता मेरेन 97 इंच न्हंयाचे लेवल देंवले. रानांनी उजो लागपाच्या प्रकरणाची उंचेल्या पावंड्यार इन्क्वायरी जावची. विरोधकांचो विधानसभेत नेट. विश्वजीत म्हणटा उजो लायतना कोणूय मेळू एक्शन. इलेक्ट्रॉनिक सिटीतले 5 प्लॉट दिल्या वेगवेगळ्या कंपन्यांक. प्रोजेक्ट 2024 मेरेन पुराय म्हणटा आयटी मंत्री रोहन. आमदार म्हणटा 2024 मेरेन जायतशें दिसना. राज्यसभेतल्यान विनय तेंडुलकराक निरोप. विनयाच्या दोळ्यांतल्यान दुखां. मात राजकारणांतल्यान खंय निवृत्ती ना. पक्षा खातीर काम चालूच. 'मंत्री म्हणटा आयडीसी -453 कोटी वयल्यान पावली +70 कोटींचेर. म्हणटा मंत्री माविन. एल्टन म्हणटा कोकळे आयडीसीत अतिक्रमण. नोडल कमिटी कित्याक ना युरीचो प्रस्न. सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्याप्रमाण भौशीक जमनीवेल्यो बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो उडोवच्यो. आर्जीच्या आमदाराचो थाराव. आदी चर्चेक घेवन सभापतीची उपरांत माघार. आर्जीचो बहिष्कार. चार दीस नळाक उदक ना. गांजेच्यो बायलो रस्त्यार. पीडब्ल्यूडी म्हणटा शॉर्ट सर्किटान पंप जळो. 2 दिसांत जाग्यार. सोमार मेरेन उदक येना जाल्यार 25 MLD प्लांट बंद उडोवपाची लोकांची शिटकावणी. आनी शिकून सवरून देवलो शेतात. कृषीरत्न रजत प्रभूची तरणाट्यांक देख. फामिलीच्या जमनीत मल्टीक्रॉप यशस्वी प्रयोग. वर्साक 20-25 लाखांचो टर्नओव्हर. हेरांक रोजगार. खबरो विस्तारान. कॅन्सर उपचारा खातीर ऑन्कॉलॉजी कॅपॅसिटी बिल्डिंगेची मोग. जीएमसी आनी टाटा मेमोरियल सेंटराची कबलात. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाच्या फुडारपणान टाटान केल्ले कबलाती उपरांत गोंयांत ऑन्कॉलॉजी सुविधा, हेल्थ केअर ट्रेनिंगाचेर फोकस. मेडिकल स्टाफान संवेदनशील रावचे म्हणून आरोग्य मंत्री विश्वजिताचो उलो. मुख्यमंत्री म्हणटा कार्डिओलॉजी उपरांत गोंय जातले कॅन्सर ट्रीटमेंटातूय टॉप. And all the nursing students, this is my message, that's why I brought you here today, is because it is you. The nursing care today also plays a very important role along with the doctor's treatment and the doctors and what they want to do for the patient. You have to be sensitive. You have to understand that what the state of Goa is doing and what step we are taking forward today with the blessings of the Honorable Prime Minister. I always say that it's his intervention that because of which all of us are here today. I'm very happy today the Chief Minister is within us because I was feeling that there's some vacuum going to be there today because morning I realized because Chief Minister said he tied up with the Assembly and exactly when I was just thinking, I got a call from the Chief Minister that I am going to be present today for the function. This historic moment is very important as a Chief Minister of the state for the Chief Minister because the government headed by him in this MOU which we are going to sign with the Tata Memorial people of Goa will always remember this government headed by him for having this MOU in place. आज आमी प्राउडली सांगता की कार्डियक केअर सगळ्यात बरी ट्रीटमेंट जर खंयसर मेळटा आसत जाल्यार ती गोवा मेडिकल कॉलेजीत मेळटा.
2014 सुरू केल्ली कार्डियकची ट्रिटमेंट म्हणजे सगळ्या हांव पर्टिक्युलर डॉक्टरांची याद करतना बट कार्डियक ती स्पेशली फ्रॉम डॉक्टर मंजुनाथ टू एट प्रेझेंट जे वर्किंग आशिल्ले ते सगळे दोतोर हांच्यांनी कितलेशाच जाणांचो जीव वाचयलो आणि आज तीच परत एकदां आमी कॅन्सराच्याय बाबतींत तीच स्टेप घेता तोच MOU आज सायन करता आणि म्हाका दिसता फुडल्या 8 ते 10 वर्सांच्या मदीं आमी सगळे जाण कॅन्सराच्याय खंयच्याच ट्रिटमेंटाक कोणाकूच भायर वयचो पडचो ना आणि त्याच पद्दतीचो हो MOU आसतलो त्या खातीर परत एकदां हांव आमचे आरोग्य मंत्री डॉक्टर विश्वजीत राणे आणि आमचे टाटा मेमोरियलचे सगळे डॉक्टर बडवी आणि त्यांची एंटायर टीम हांकां मनापासून तांचे अभिनंदन करता. सायबर सुरक्षे सकल उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत बाल शोषण कायद्या सकल 5 जाणांक धरले. सायबर क्रायम पुलीस, क्रायम ब्रांच आणि उत्तर दक्षिण गोंय पुलिसेन एकठांय कारवाय केल्ली. 5 जाणां कडेन बाल शोशणा विशीं डॉक्युमेंट सामुग्री मेळ्ळ्या. धरल्या तातूंत 4 जाण भायले, एकलो गोंयकार. सायबर क्रायम, क्रायम ब्रांच आणि उत्तर आणि दक्षिण गोंय पुलिसांनी बाल शोषण कायद्या खाला 5 जाणांक धरले. तांच्याकडे वादग्रस्त प्रतिबंधित सामुग्री मेळ्ळा. धरला तातूंत 4 जाण भायले जाल्यार एकलो गोंयकार आसा. चिंबल रावपी मूळ जबलपूर मध्य प्रदेशातल्या सलमान खान 20 वर्साचो, बेती रावपी मूळ थाना केलिया उत्तर प्रदेशातल्या महेंद्र सिंग 27 वर्साचो, कळंगूट रावपी मूळ पश्चिम बंगालच्या लेमन इस्लाम 24 वर्साचो, दरवळेच्या प्रवीण लोयलेकार 24 वर्साचो आणि कळंगूट रावपी महाराष्ट्राच्या नितीन रेडकर हांकां धरला. Viewership, storage as well as disseminating of the child sexual abuse material. This is a serious offence. It is punishable under section 67B of the IT Act, which has a punishment of 5 years on conviction. There is a bigger picture to it. So whenever somebody is viewing any kind of child sexual abuse material, at the other end there is some child who is being physically sexually assaulted, and this is the cycle that we have to break, and that is why such strong penal provisions have been created only for possessing of the child sexual abuse material. So we have to be very careful that whenever such instances are brought to our notice, that is immediately informed to the law enforcement agencies so that we can book the offenders as well as try our best to rescue the children who are being harmed in physical realm. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि स्वप्नील तारी. सेगीत उटंगारा उपरांत पावसाचो विसव. सप्तका उपरांत सूर्यदर्शन. गोंय वेधशाळेच्या अदमासा प्रमाण ऑरेंज अलर्ट आता येलोचेर. कांय सुवातांनी मोठो पावस, बाकी कडेन अदीमदी. आयतारा पावस सोपूच कमी म्हणून वेधशाळेचो अदमास. पावस 100 इंचाच्या हुमऱ्यार. आता मेरेन 97 इंच, सरासरी परस 31% मायज. पावसाच्या विसवा सरची न्हंयाचें लेव्हल देंवलें. रानांनी उजो लागपाच्या प्रकरणाची उंचेल्या पावंड्यार इन्क्वायरी जावची म्हणून विरोधकांनी विधानसभेत नेट धरलो. म्हादय अभयारण्यांत उज्याक लागून मोठ्या प्रमाणांत पर्यावरण आनी रानां काबार जाल्यांत. गुन्यांवकारांक ख्यास्त जावपाकूच जाय म्हणून मागणी. उजो लायतना कोणूय मेळ्ळ्यार एक्शन जातलीच म्हणून राना मंत्री विश्वजिताचें उतर. वचून जाग्यार बस नसत जाल्यार म्हाका भायर काडपाची पाळी येतली. given the mandate to investigate the conspiracy angle, शांतपणे वचून जाग्यार बस. conduct a scientific study जाग्यार वचून बस. to find the cause of जाग्यार वचून बस. devastating fires in Madai Wildlife Sanctuary, eco-sensitive zone, hills and forest areas. Where you want to have a High Court judge to investigate into why it happened, because we already put a preliminary inquiry report. On that report, if you have any specific instance or you want to ask us anything specific, I'll be happy to answer any query related to that. But experts जाय म्हणटकीर कितें जातलें? You will get the expertise of professionals. You won't have people saying, oh, you lost only 2 cobras or 2 snakes. You will have experts because sir. माझी विनंती लिडर ऑपोजिशनाका, हांव मिटींग आपयता, तुमी 3 जाण या. त्याच बरोबर आमी खंयचे एक्सपर्ट ना हांव उलयता. हांव कितें म्हणटा की तुमकां एक्सपर्ट कोणाक घालूंक जाय कित्याक आमी पयर चीफ मिनिस्टरान आतांच सांगलें की चर्चा आमची जाल्ली. वील टेक युअर पॉयंट ऑफ व्यू ऑन बोर्ड. वी वील कॉल अ मीटिंग इमिजिएटली ड्युरिंग when the house is in session itself and we'll move forward. My appeal to you is to withdraw the resolution. Every action was taken against everybody at that point of time who was getting involved in this type of thing. Maybe it is for his kaju plantation or whatever it is, but the department... Can you give a guarantee this won't happen next year? With I what can steps you are only doing? give a guarantee on the floor of the house. We'll be much more
in a better position than this year. No, Speaker, sir, how will we don't want that type of expert. We want a proper We expert. will put expert. We will take. तो expert opposition we will leader. put in. तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीत 2 मोठे आणि 3 ल्हान असे 5 प्लॉट वेगवेगळ्या कंपन्यांक दिल्यात. IT मंत्री रोहनान विधानसभेत सांगले हो प्रकल्प खंय 2024 मेरेन जातलो. आमदार जिताक दुबाव. तो म्हणटा 2024 मेरेन जायचो दिसना. 2 वर्सां जाली लिंक रोडाचेच काम चल्लां. सुरू जाता तेन्ना थळाव्यांक नोकऱ्यो दिवच्यो तशी पॉलिसी करची. जे प्लॉट थंयसर जे डेव्हलपमेंट आहा ते पळयत जाल्यार जे एम्युनिटीज थंय जाय आसलेले जे तेंच्यांनी सजेस्ट केल्ले जे प्रोजेक्टान आउटपोस्ट पुलीस आउटपोस्ट पोस्ट ऑफिस गार्बेज बिल्डींग हे इतर कितें एम्युनिटीज जे आसले ते थंयसर ते प्रोजेक्टान आसले ते अजून पर्यंत तर कांय जावंक ना थंयसर सुरवात. आनी डेव्हलपमेंट जे करपाक जाय आसले म्हणजे जे इंडस्ट्रीज येवपाचे आसले ते येवंक ना थंयसर. आनी मार्च 2024 कशें जातलें हो व्हडलो प्रश्न पडलेलो आहा. कित्याक थंय अजून पर्यंत लिंक रोड सुकेकुळेन धारगळ टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांगा लिंक रोड आहा तेचो स्टेटस कितें आहा तो मातसो मंत्र्यान सांगचो. So basically, infrastructure in that place सुरुवात जातलो स्पीकर सर, which is due to complete by March 2024. आता प्रश्न येता स्पीकर सर इंडस्ट्रीजचो. स्पीकर सर 15 व्हडले प्लॉट आणि MIZ मायक्रो इंडस्ट्रियल झोनाचे 45 प्लॉट आसा. आयच्या तारखेन ऑलरेडी आमी 2 व्हडले प्लॉट स्पीकर सर दिल्ले आसा. आता दुसरी कंपनीकूय आमी हार्डवेअर दिली आणि 3 कंपनी फायनलायज जातात. 4 मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन दिल्यो. हायवे कडल्यान डायरेक्ट तुवें इंडस्ट्रियल एस्टेट 2.6 किलोमीटर रस्तो ऑलरेडी आमी आयडेंटिफाय केला. एक्विजिशना खातीर 22 कोटी रुपया आमी ऑलरेडी डेपॉझिट केल्ले आसा. आमचे मार्किंग जालें की PWD आपलें काम सुरू करतले. थंयसर म्हाका तेजे कडल्यान एश्युरन्स जाय की थंय एक पॉलिसी फ्रेम करपाची लोकल्सां खातीर स्थानिकांक एक पॉलिसी फ्रेम करपाची गव्हर्मेंटान की स्थानिकांक तेचेर आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर भुरग्यांक थंय जॉब मेळटले म्हणून त्यांनी एश्युअर एक करपाचें लास्ट. स्पीकर सर जेन्ना खंयची आमी इंडस्ट्री हाडटा इट इज मेंट टू एन्श्युअर मॅक्झिमम बेनिफीट फॉर लोकल. एन्श्युरन्स फस्ट ना पॉलिसी फ्रेम करून लोकल. विनय तेंडुलकराक राज्यसभेत निरोप. विनयाच्या दोळ्यांत दुखां. राज्यसभेंतल्यान रिटायर जालो तरी राजकारणांत सक्रीय आसतलो म्हणून विनय भावूक जावन उलयलो. लोकांची सेवा करूंक संद दिली म्हणून बीजेपीचे उपकार मानले. तो आतां खंय लोकसभेचे तयारेक लागतलो. मोदी सरकार परत सत्तेर हाडूंक वावुरतलो. In Rajya Sabha, he created history of sorts and became the first member to address this august house in Konkani with simultaneous interpretation on allowing Dhiriyo bullfight in Goa. मैं धन्यवाद करता हूं और खास तौर पर मैं एक सामान्य कुटुंब से जन्मा हुआ और माइंस में कामगार था और मेरे पार्टी में मुझे बहुत बड़ा कद दिया. 6 साल ये सभागृह सेवा करने की मुझे मौका दिया, इसलिए मैं मेरे पार्टी का धन्यवाद करता हूं. और स्पीकर सर आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं. डेप्यूटी चेयरमैन का भी धन्यवाद करता हूं. मुझे पहली बार मेरी मातृभाषा कोंकणी में बोलने का मौका मिला और ये राज्यसभा कार्यालय के सभी कर्मचारी का मैं धन्यवाद करता हूं. उन्हें अच्छा सहयोग दिया. आज मैं ये सभागृह से रिटायर हो रहा हूं लेकिन राजनीति से नहीं. हम राजनीति करते रहेंगे और 24 में फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी को चुना के लाएंगे. धन्यवाद. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत राहात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries.
कांय वर्सां फाटीं 453 कोटी लॉसात आशिल्ली आयडीसी आतां 70 कोटी प्रॉफिटात आसा म्हणून मंत्री माविन सांगता. कुंकळे आयडीसीच्या सुवातेर अतिक्रमण जाता थंय 40 ते 50 हजार स्क्वेअर मीटर जमनीत अतिक्रमण जालां. एल्टनान इश्यू काडलो. सरकारान अजुनूय नोडल कमिटी कित्याक नेमुना काय म्हणून युरीचो प्रस्न. माविन म्हणटा सर्वे करून अतिक्रमणाचेर एक्शन. आनी हे जे एनकरेजमेंट जावन ते आख्खे सगळे इंडस्ट्रीजान एनकरेजमेंट केलां तें बंद करपाक. स्पीकर सर, माय फर्स्ट स्पेसिफीक क्वेश्चन, वाय द गव्हर्मेंट इज टर्निंग अ ब्लायंड आय ऑन दिस इलिगल एनकरेजमेंट एंड मॅसिव्ह इलिगलिटीज इन द एनक्रोज लँड बाय द वे ऑफ लँड कटिंग एंड लँड फिलिंग. हे जे एनक्रोचमेंट आसले ते आतां काल पयर जावना, सुरवातेसून ते येयल्ले आसा. केन्नाच एक प्रयत्न जावना ते एक्चुअली क्वॉन्टिफाय करपाक कितली एरिया एनक्रोचमेंटाक गेला, खरें कितें एनक्रोचमेंट आसा ते उपरांत सरकार ठरोवपाक और आयडीसी ठरोवपाक कितें एक्शन आमी तेंचेर घेतले असले कांयच स्टडी नासली. हाल्लीच आमी ही स्टडी घेतलेली आसा थ्रू ग्लोबल पोजिशनिंग, मार्किंग इट इन अ डिजिटल मॅनर, म्हणजे एवरीथींग वील बी ट्रान्सपरंट. डेटा हांव दिना एज सून एज पॉसिबल. म्हाकाय ते डेटा जाय, आमकांय निर्णय घेवपा जाय. IDC also is losing money. Let them get some revenue, but from a minus 450 crore, which happened because of SEZ land, ते कोणूच उलोवना. मान्य आमदारान कोणे तो काडूं ना इश्यू. इतले व्हडले स्कॅन्डल जाले तेन्ना. पूण आमी ते आतां पॉझिटिव्हिटी हाडला. 70 crore प्लस आसा आमी फ्रॉम अ minus 454 crore. ते मुद्दम तुमकां सांगता. How are they allowed to just run away with these illegalities? Why, when you said you would form a nodal agency, why you're giving me an answer that now there is no need? Yes. By nodal agency, it means seeking the cooperation of all departments concerned. That is what I meant when I said that. And for his information, I called all the departments concerned, including the pollution control department, and they gave a detailed presentation and answers to whatever his queries were there. गोंयांत मायग्रंटाची बेकायदेशीर लोकवस्ती मोडात म्हणून आरजे आमदार विरेश बोरकार आक्रमक. विधानसभेत खासगी थाराव. कोमुनिदाद जमनीचेर अतिक्रमण. खोपी उब्यो जाल्यात. मालकी ट्रान्स्फर करपाच्या लाखांचे वेव्हार. आरजीचो आमदार आक्रमक. सभापतीन आदी चर्चेक बावटो दाखयलो. उपरांत गोंयकार भायल्यां मदीं तणाव जाव येता म्हणून थाराव रद्द. विरेशान बहिष्कार घालो. Anonymously recommends the government to demolish all the illegal slums, bastis, hutments, houses of migrants which are set up by acquiring our Komildad land illegally in all parts of Goa. Speaker sir, आयचो जो आमी रेजोल्यूशन घातलेलें आसा वो रिगार्डिंग द स्लम जावं बस्ती ज्यो गोंयभरान येत आसा, कोमुलदाद जे जागे आसा, जे जागे आमी प्रोटेक्ट करपाक जाल्ले, हे सरकारान प्रोटेक्ट करपाक जाल्ले, हे आयज प्रोटेक्ट करपाक पावना. आदरीबाट इंदिरानगर जाले. स्पीकर सर, I want to stop him because he's going on the record of the house. Speaker sir, tell him to stop. Speaker sir, हे माझे रेजोल्यूशन, tell him to sit. Speaker sir, tell him to sit. माझे रेजोल्यूशन sir, I have reached the point of order. Tell him to sit. Speaker sir, त्याचो टाइम येता तेन्ना ताका उलोवनी. कोड ऑफ कोमुलदाद आसा, ह्या कोड ऑफ कोमुलदादीनूय बरयल्लें आसा की जे इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय तितून सांगलेलें आसा की आर्टिकल 371 आसा ते इम्प्लिमेंटेशन करूंक ना. आनी तितून सांगलेलें आसा की इनलिगल एनक्रोचमेंट आसा, जो इनलिगल एनक्रोचमेंट मायग्रंटान केल्ले आसा तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. ह्योय एक्शन घेवंक ना. स्पीकर सर, पंचायत, ह्या पंचायत डिपार्टमेंटान गोवा पंचायत राज एक्ट आसा, ह्या गोवा पंचायत राज एक्टान क्लियर कट बरयल्लें आसा सेक्शन 66 आनी सेक्शन 64 हितून बरयल्लें आसा की पंचायत जो सरपंच आसा जावं पंच मेंबर आसा हेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय. ह्यो एक्शन घेयना, हे इनलिगलिटी चलोवपाक दिता, तांकां लायसन्स दिता, तांकां इनलिगल हाऊस नंबर दिता. Discussion taking unsavoring twin for come among the migrant and non-migrant. आणि ज्या लोकांमध्ये तेढ निर्माण करपाच्या संदर्भातलो विषय जाता आणि ह्या संदर्भात म्हाका दिसता हायकोर्टान सुद्दां जे आसा न्ही वेगवेगळ्या वेळाचेर वेगवेगळी डिसिजनां दिल्लीं आसा. त्यामुळे हे रेजोल्यूशन हांगाच हांव डिजालो जाग्यार वचून एज पर रूल आमोदन निर्णय दिल्लो आसा. स्पीकर सर, ते रूल पयलीं सारके चोवपा जाय आसले ती. येस, पयले चोवपा जाय आसले न्हू. गांजा फाटले 4 दीस जाले उदक ना म्हणून बायलो रस्त्यार. 10 MLD उदकाचो पंप शॉर्ट सर्किटान जळो म्हणून उदक ना. PWDचो AE सांगता 2 दिसात खंय जाग्यार घालता.
सोमार मेरेन उदक मेळना जाल्यार 25 MLD प्लांटाचें काम बंद उडयतले म्हणून सरपंच नरेन गांवकाराची शिटकावणी. गांजे फाटले 4 दीस जाले उदक ना. कांय वाठारांत 17 दीस जाले तरी उदकाक पादिशेर. शॉर्ट सर्किटान 10 MLDचो पंप जळिल्ल्यान उदका पुरवण बंद. बायलां सांगतात पावसाच्या दिसांनी खंय अशेंच. सोमार मेरेन उदक येयना जाल्यार 25 MLD पंपाचे चालू आशिल्ले काम बंद उडोवपाची थळाव्या सरपंचाची सरकाराक शिटकावणी. फाटल्या आठवड्याक आमकां 6 दीस उदक नासलें. जेन्ना आमच्या लोकांनी बोवाळ केला तेन्ना खंय तरी ह्या PWDचे जे ऑफिसर आसा तांकां जाग येयल्या आनी पंप सारको करूंक धाडला. आनी जे हांगा पंपार आसता जे हांगा पंपाक कितें जालें न्हू तें तांकां कांय इन्फॉर्मेशन दिना. आनी जर आमचो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करिना ही तांकां लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी दिता नाल्यार जो प्लांट आसा न्हू आमी कायमचो बंद करतले. आमकां 17 दीस जाले उदक ना. 17 दिसांतल्यान फक्त 1 दीस येयला तें बी तांबडें उदक. आमी खंयचें उदक हाडपाचें उदकाचें आमचें मेन न्ही. 4 दीस जाले सामकें ना आतां उदक. त्या पयलीं सुद्दां आनी पावळेच्या उदकान कपडे धुले आयदनां घासता न्हावपाक सगळें पावळेचें उदक घेता. आनी आमकां खावपाक जाय जाल्यार एक तरी टँकरचें नाल्यार बांयचें वचचें पडटा आमकां देवळा कडेन. एई महेश गावणेकार म्हणटा रिपेरिंग सुरू केला. प्रॉब्लम कितें मोटर जळो हय माती हें आसा चकट वता शॉर्ट जाता. सो तेका आनी ऑप्शन कितें आतां तें आतां पळय दोनी आमी चालू एक दोनी चालू करता. आयज तांकां पावतलें उदक हय आज पावतलें. सोमार पर्यंत जर उदक येना जाल्यार तो प्लांट बंद करतले काम करून दिवचे ना आनी हांगसरल्यान उदक हें आहा कोणाक सप्लाय करून दिवचें ना. तेन्ना रोखडेच म्हाका दिसता 2 दिसां भितर तांकां जो तेंचो इश्यू आसा तांकां उदक मेळपाक जाय 24 तास तो तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व करचो. आयज उदगांवांचो पंचायत सरपंच नरेन गांवकरय तेंच्या वांगडा आशिल्लो प्लस गांवची महिला लोक आयज रस्त्यार आयिल्ले. उदगांव गांधीच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. वेर्णा 2 ऑटोमोबायल शोरुमात चोरी. गोवा मोटर्स आनी हुंडाय कार शोरुमांतल्यान 26 जुलयाच्या राती कॅश चोरली. चोरांनी गोवा मोटर्साचे 2,37,000 रुपया जाल्यार हुंडायच्या 60,000चेर हात मारलो. शोरूम CCTV अपग्रेडेशना खातीर बंद आशिल्लें. चोरांनी नेमकी संद साधली. चोर जनेलांतल्यान भितर घुसले म्हणून दुबाव. प्रकरण वेर्णा पुलिसे कडेन. एक्चुअली म्हाका तर ती पयर जाली रातची 26 तारखेक आनी आमकां काल सकाळीं जेन्ना ऑफिस ओपन केलें तेन्ना कळ्ळें ते चोरान कशें ऑपरेट केलां काय कळना. कित्याक आमची सेक्युरिटी आसता सगळें शटर बंद आमचे कॅमेराय आसा थंय पूण कॅमेराचें कितें जालें आमचे थोडे कॅमेरा आर अंडर अपग्रेडेशन फॉर नायट विजन कॅमेरा पावरफूल कॅमेरा ते काम चालू आशिल्लें. ताका लागून दे मायट हॅव टेकन एडवांटेज ऑफ दॅट. बट सरप्रायझींग इज how they've entered, we don't know. And the main shutter was closed. There is no other mark which is seen in the showroom of the footprints or anything, because being a rainy season, that should have been there. Nothing is there. We don't know from where they have come. That could be. We are, feeling that they might have opened one of the sliding window. They must have used something because that everything is shut. If they had opened and come through that, then that should have remained open. But they have taken so much of precaution that no mark is left there. म्हापशा मार्केटांतली स्ट्रीट लायट बंद. मार्केटांत काळोख. CCTV चलना. मार्केटाच्या एंट्री आनी एक्झिट पॉयंटारूय अतिक्रमण जालां म्हणून पसरकारांच्या संघटनेची कागाळ. पसरकारांची म्हापसा पालिकेबरोबर बसका जाली. सगळे जाग्यार घालात म्हणून मागणी. आमची मेन असले तो कितें सगळ्यो गेटी आसा मार्केटांतल्यो त्यो वेंटिलांनी ऑक्युपाय केला. त्या खातीर इमर्जन्सी समजा कितें जाली मार्केटात फायर ब्रिगेड जावं एम्ब्युलन्स जावं तांकां भितर येवपाक वाटूच नासता. तशेंच वेंडर हे आहात पळय हेंचेर कांय कोणाचो कंट्रोलूच ना. सगळे रस्ते तेंच्यानी हाडून दवरला. लोकांक चलपाक सुद्दां त्रास जाता. तो विशय आसलो एक. आमचे मागणी आसा की वेंडर आहा पळय तेंची एक्टिविटी कंट्रोल करच्यो. तांकां जे आखून दिला जागो आहा पळय तितून तेंच्यांनी आपलो वेवसाय करचो. आमी वेंडरांक विरोध करिना पण तेंचे कितें तरी अंकुश आसता. दोनी खंय येवं आनी खंय बसपाक तशें जावपाक जायना. दुसरी गोश्ट आहली मार्केटान रातच्यो लायटी आसा पळय त्यो एक लायट पॅटर्नार हाडल्यो. अख्खी मार्केटान काळोख आसता. ते एक आमी नजरेर हाडून दिले की मार्केटांतली लायटी आसा पळय त्यो दुरुस्त करच्यो. तशें CCTV कॅमेरा आसात पळय मार्केटान ते ना दुरुस्त आसा. म्हणजे CCTV कॅमेरा आहा ते फंक्शनल करता. आनी एक टॉयलेटीचो आसा
शांतादुर्गा टॉयलेट तो एक तांकां बेगीन रिपेर करून दिवचो असो आसा. मागीर तो आतां हे सगळें आमी तेंचे आयकून घेतले आज जेंचे जे प्रश्न आसले ते आनी तांकां आमी मंडे आसा ते आमी अलॉंग वीथ देम जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले आनी मागीर आमचे अलॉंग वीथ आमची मार्केट कमिटी वांगडा आमी डिस्कशन करून कितें तेजेर तोडगो काडपाचो तो पळयतली आनी मागीर डिसिजन घेतली. गोंयच्या तरणाट्यांक स्वयंपूर्णतेची देख दिवपी 27 वर्सांचो शेतकार वर्साक 20 ते 25 लाखांच्या टर्न ओव्हराची ताक, लोकल भाजी, देशी विदेशी फळां, यशस्वी प्रयोग आनी नेमान शेताची कुयदाद करून रजत प्रभून तरणाट्यांक शेतकी विशीं बरी देख दिल्या. निरंकालच्या ह्या तरणाट्यान स्वताक येणावळीचो मार्ग तयार केलोच, हेरांकूय कामधंदो दिलो. खासा रिपोर्ट. जमीन एक तर पडींग दवरली, जमनीची सगळी धूप जाता आनी वाट लागता. बाबा शेतकार, आजोय शेतकार, म्हणजे फॅमिली नॉलेजूय आसा. हेजेर म्हाजें नांव म्हटलें वर्साक 20-25 लाखाचो टर्नओव्हर जाता. निरंकालचो रजत प्रभू दापोली वचून कृषी विशयात डिग्री घेतली आणि आपल्या जाणट्यांच्या जमनीत ते ज्ञान ओतून तातूंतल्यान व्यावसायिक पावड्यार पीक काडले. स्वयंपूर्णतेंतल्यान संपन्नतेचो एक मार्ग रजतान दाखयला. भेंडो, काकडी, तेंडली, कोकणदुदी अशी वेगवेगळ्या प्रकारची हांव भाजी रोवपाक हें केलें. आतां मागीर नवीन नवीन म्हणजे फागलां रोयल्या, मागीर ड्रॅगन फ्रूट रोयलां, रॅम्बुटान रोयलां, जांबोटी कावा रोयलां, एप्पल रोयलां, जाम आसा आनी वेगवेगळे बाकीचे वेगळे तरेचे पणस आसा, आंब्याची कलमां आसा, अशे मल्टी वरायटीज फ्रुट्स आनी व्हेजिटेबल्स हांव हांगा ग्रो करता. हांवें 2012 आफ्टर 12th सायन्स जातकच दापोली कृषी विद्यापीठांतल्यान BBA एग्री ही डिग्री घेतलेली आसा. आनी प्लस कशें आसा, म्हाजो बाबा शेतकार, आजोय शेतकार, म्हणजे फॅमिली नॉलेजूय आसा आनी प्लस बाकीचे जे आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बी आसा ते खूब हेल्पफूल आसा. गोंय सरकारान कृषी रत्न पुरस्कार दिल्लो रजत म्हणटा जमीन पडीक दवरूं नाकात. पळय, जमीन एक तर पडींग दवरली, जमनीची सगळी धूप जाता आनी वाट लागता. ती जर आपणें जर मेहनत केली जाल्यार तो तितूंतल्यान आपली उदरगत सादपाक शकता. तेणें डेरी करपाक जाता, बोकडो पोसपाक जाता, तो भाजी रोवपाक जाता, इवन पावसान शेत रोवन मागीर गिमान भाजी करपाक जाता. म्हणजे तो कसो आपलो सेल्फ सफिशियंट जावपाक शकता आनी प्लस 2 लोकांक रोजगारूय दिवपाक शकता. रजत आपल्या शेतान नवे प्रयोग आणि मन लावन पिकाची कुयदाद घेता. हय, हेचो बरोच फायदो जाता. म्हणजे जे फ्रूट फ्लाय आसा तेजी पॉप्युलेशन कंट्रोल जाता आनी तेजे लागून जे आमचे फळां आसा पळय तेजे तूं वखद मारनासतना ते तुका फळ तुजें बरें उरता. वेले वर्गीय जी भाजी आसा म्हणजे तवशें, कारातें, मागीर कोकणदुदी, दोडगे, तांकां मूस लागता आनी जे दोडगे बाद जाता तो भितर कीड मेळटा पळय न्ही, तेजे खातीर हो जो ट्रॅप लायत जाल्यार बरोच फायदो जाता. हितून कशें जाता, एका फिरोमिनाचो वास आसता तेजे लागून मेल जे आसता न्ही, मेल फ्लायज आसता तेतून अट्रॅक्ट जाता आनी तेतून भितर ट्रॅप जाता. तेजे लागून फिमेल जे आसा तेंचे नेक्स्ट जनरेशन मागीर येवपाक शकना. निरंकालच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.